वचून गाया आमची आरती पोचोया तारे पोरा गोळा सोळाच्या संतोषाने गीत गायता सोळाच्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून नियोला पेरेरा हाच्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या शिकपाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या दिसांनी जायतो लोक बरो ना आनी कोवीड केसीस वाडत आसात. मागुया देव लागीं आमकां सगल्यांक ह्या पिडेंतली राख म्हूण. गुजरातान ह्या गेल्ल्या 3 दिसांनी 5 पाद्री भायर पडल्यात कोवीड केसींनी. तांचेय पासत मागुया आनी जितलोय लोक मरून गेला ह्या दिसांनी तांचेय पासत मागुया. आनी आमी सगल्यांनी एकामेकाची काळजी घेवंक आनी सगल्यो वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय बरे भाशेन रावंक ह्यो आमी करूंक आमकां करपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, जेजूचे कोश्ट मरण पुनर्जीवनपण आनी त्याच बराबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी बोगसणे जोडप जावन आसात आमच्या भावार्थाची खेरीत म्हत्वाची सोतां. जेजूच्या शिसांनी आनी त्याच बराबर आमच्या धर्माच्या इतिहासांतल्या पुर्वजांनी ती अणभवली आनी अभिमानान परगटली. ह्या सोतांक गोवाय दितना जायत्या जाणांक मार्तीरपण पासून भोगचें पडलें. आयचो सेवा धर्म आमकां ह्या सोतांचेर आमचो भावार्थ कोलावंक आनी अशे तरेन आमी ताचे काळजीदार परगटणार जावंक आमकां उलो करता. तर जेजूच्या कोश्टाचेर आमची नदर थिरावून आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची प्रेरणा घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक आनी बोगसणे जोडूंक आमकां बोल मागुया आनी हाचे आमी जिवितांतल्यान गोवाय जावूंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. जिवीत बदलप आनी बोगसणे जोडप ही खेरीत म्हत्वाची सोतां आमच्या भावार्थाची आतांच आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां. आनी हे आमी जेन्ना ही सोतां जियेता तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाल्यार जेजूचे गोवाय जावंक आमकां मेळ्ळले सोयेक जायते फावटी आमी विबाळल्यात. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, गोवांचो कोणो जसो जमनीर पडटा तसो तूं जमनीर पडलो. तुज्या कोश्टान तुवें तुजें मिसांव पळयलें. हांवूय जायते फावटी पडलो पूण जायते फावटी पडलो तेन्ना निराशी जालो. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तुज्या पुनर्जीवनपणा उद्देशी तुवें मरणाचेर जैत वेलें. जायते फावटी म्हज्या जायत्या संवयांतल्यान अवगुणांतल्यान आनी पातकांतल्यान पुनर्जीवन जावंक येतालो पूण हांव चुकलो. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, बापाचो मोगाचो संदेश तुवें मनीसकुळाक दिलो. जायते फावटी होच संदेश म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक येतालो पूण हांव चुकलो. म्हाका बोगोस.
सोम्या काकूत कर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. जिव्या देवा आमच्या बापा, मनशांची विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेची येवजण फिसकोटावंक शकनात. देखून जेन्ना देवानी तुज्या पुताक जिविताच्या घडणाराक खुर्सार मारलो तेन्ना तुवें ताका अगणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जीवन केलय. जेजूच्या मरणान आमी आनी पुनर्जीवनपणान उगडापी केल्ली ही तुजी येवजण आनी जाणवाय, पदवी आनी मोग आमी वाखाणटा. आमच्या काळार हिशोब नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची अजून खबर मेळूंक ना, तर तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. तांकां तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणार केलां. आपले अभिशक्तीन गोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदी सांगलोलें ते ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बोलदून तुमी देवा सोर्शी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां बोगसतली. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडपकार.
आमचो जाबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा गायन करून जातलो. तुझ्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा. सगळीं म्हणुया. तुझ्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा. हांव उलो माता त्या वेळा म्हाका साप्ती नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर मोचे मागणे आयकून घे. जाबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा. जायतीं जाणां म्हणटात कोण म्हाका सूख दीत. तुझ्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा. जाबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा. शांतीन हावाड पडटा आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सोर्वेस्पोरा म्हाका हुस्क्या विणतीर कोरताय. जाबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर फांकोय सोर्वेस्पोरा. भागिवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटक करता ती बोली. आमचींच न्हय बगर आख्ख्या संवसाराची. जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखतांव म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
जेजू पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमचे लागीं उलयताय तेन्ना आमच्या होड्ड्यान लासून दी आमचीं काळजां. Survispor तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एमाउसा थावन आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो. ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्यांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी हाचे गोवाय. गोवाय दिवप म्हणल्यार भाव भयणीनो एक व्हड भाग आनी भोव करून जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवप म्हणल्यार एक व्हड भाग. आनी आमच्या भावार्थाच्या इतिहासान जरी तर आमी भितर सरत सुरवातेक जावन जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चडलो आनी तांकां पवित्र आत्मा आपल्या शिसांक पाठयलो तेन्ना जावन कितलेच मार्तीर ह्या भावार्था पासत आनी जेजू क्रिस्ता पासत मेल्यात, फुडें सरल्यात वेगवेगळे तरेन. कोणाची घुमटी कातरून मारलो, कोणाक तेलान भाजून मारले, कोणाक खुर्सार मारले, कोणाक दुखडून भायर उडयले, कोणाक बरो मार घालो. वेगवेगळे तरेन आमच्या आख्या क्रिस्ती भावार्थान आनी क्रिस्ती भावार्थाच्या इतिहासान आमकां असले मार्तीर मेळटात जे भियेनासतना फुडें सरल्यात आनी आपल्या भावार्थाची तांणी गोवाय दिल्या. आनी हो भावार्थ कसलो? हो भावार्थ ह्याच जेजू क्रिस्ताचे की हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार
तो आमकां पातकाचें बोगसणें दिवंक आयला, मन बदलप करूंक आपोवंक आयला. आनी ह्या बाबतीन तांणी पयलीं आपलेंच मन बदलप केलां, पातकाचें बोगसणें जोडलां, दुसऱ्यांक बोगसणें दिलां आनी त्या उपरांत मारतीर मरूंक तांकां फावो जाला. भाव भयणीनो, असली गत जरी तर आमचेर आयली जण एकल्याचेर, जाल्यार तयार आसतले काय आमी मारतीर मरूंक. वा आमकां ही उर्बा आनी ही आशा आसा काय की ह्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था पासत म्हाका मारतीर मरूंक फावो जावं, हें कोण म्हणपी काय आमी? काय मरण जरी तर मुखार दिश्टी पडलें, कोश्ट जरी तर मुखार दिश्टी पडलें जाल्यार धांव मार, काड पड. कित्याक हे कोश्ट आमच्यान सोसूंक जावचें ना. इतले बेगीन म्हाका मरूंक नाका, तेंय जाल्यार भावार्था पासत ना. आमी सगळीं मरतले हांव एक दीस, हें आमी सगळीं जाणा. जाल्यार देवाचें उतर भाव भयणीनो, आमचें मन ह्या स्वता विशीं ओडटा. खंय तावन सांगलां, खंय मेळटा आमकां की कोश्ट सोसूंक जाय. आयज ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, ताचे विशीं बरयलोलें आसा. आनी खुद जेजू आपल्या शिसांक हें उक्तें करता, तांची मोत उक्ती केली अशें आमी ह्या शुभ वर्तमानान आयकलां. हे शीस जे भियेल्ले आसले, इतल्यो गोवायो तांकां मेळटाल्यो तरूय पूण दुबावताले. आनी ह्यो गोवाय म्हणल्यार पयलीं मारी मागदालेन तिका दिश्टी पडलो जेजू, तिणें येवन गोवाय दिली. आपोस्ल आसले ते धांवून वचून तांणी पळयलें खरेंच खोण रितो आसा. त्या उपरांत एमावसाचे शीस जे आसले तांकां वाटेर दिश्टी पडलो, तांणी परतून येवन सांगलें हें अशें अशें घडलां, जेजूक आमी वळखलो, तो पुनर्जिवन जाला, तो खरेपणी पुनर्जिवन जाला, जे भाशेन त्या बायलांनी आमकां सांगलां. हें सगळें सांगता आसतना हे शीस एके वाटेन भियेलोले, दुसरे वाटेन दुबावताले, जाल्यार तिसरे वाटेन ते खुशाल आसले. आनी ह्या सगळ्या बोवाळान कितें सतमानचें कितें ना सतमानचें तें तांकां समजनासलें. मन एके भाशेन घुस्पल्लें. आनी असल्या वेळार जेजू तांची मनां उगडटा. देखून ही सगळी म्हायती इस्कुटावून तांकां सांगता. एमावसाचे वाटेर त्या शिसांक इतलो वेळ 11 किलोमिटरांची वाट तांचे बराबर चलून जेजून सगळ्या शास्त्रांची आनी पवित्र पुस्तकाची तांकां वळख दिल्ली. आनी जें कितें आपणा विशीं बरयल्लें आसा ताचे विशीं सांगलेलें. आतां नव्यान जेन्ना तांकां दिश्टी पडलो तेंच करता जेजू. अशें बरयलेलें आसा. आनी खेरीत वस्तू 3 वस्तू जेजून तांकां सांगलां बरयलेलें आसा तें क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, ही एक वस्त. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय, दुसरी वस्त. आनी जेरुजालेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय, ही तिसरी वस्त. आनी हाचे तुमी गोवाय, हें आमकां सांगलेलें आसा. आनी हाचे जरी तर आमी गोवाय जाल्यात गाय आमी हाचे गोवाय, वो जावंक आमी तयार आसांक गाय हाचे गोवाय. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमच्या दोळ्या मुखार धर्मदुतांच्या इतिहासान पेद्रू जें उलयता तें आयकूंक आयलां. आनी पेद्रून हो जो लोक आसलो, भोव करून जे जुदेव आसले तांकां सांगून दिलें, तुमी ह्या जिविताच्या घडणाराक जिवेशी मारलो, पातक्यांनी जिविताच्या घडणाराक जिवेशी मारलो, खुरसार खेळायलो. आयज आमचेर जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी कोण? पातकी न्हय आमी? आयज आमचे मुखार आमची आशा ना. आमकां जण एकल्याक एक तरेची आशा आसतलीच, घडये वेगवेगळी तरेची आसतली. थोड्यांची कॅटेगरी मातशें उणी आसतली, थोड्यांची मातशें व्हड आसतली. थोडे आपली आशा जरी तर ती पुरी करूंक जायना जाल्यार कुशीन सरतात, आसूं दी, सोडटात. थोडे आपली आशा जी आसा ती कशेय भाशेन खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान मेळून घेवचे पासत वावुरतात. आनी अशें करता आसतना वाटेर जरी तर कोण आयलो ताका कुशीन काडपाक जाय. असल्या वेळार थोड्यांनी जिवेशी मारपाचे वाटेर पासून पावल्यात. चोरप, नागोवप, फोटोवप ही एक दिसाची पद्दत जावन गेल्ली आसा. कायदे जे आसात आमकां ते कायदे मोडपाच्यो सुमयो सदांच्यो कश्यो जाल्ल्यो आसात. आनी जायतीं जाणां आमचे मदलीं आतां कायदे मोडप म्हणल्यार तें सदांचेंच वो तें ओके अशें समजल्लीं आसात. कायदे मोडटात म्हूण जाणात, तरूय आसतना दुसरीं मोडटात न्हू.
दुसरे जांचे लागीं इतली गिरेस्तकाय आसा तांणी असले कायदे मोडून फटोवन नागोवनूच असली गिरेस्तकाय केल्या न्हू, आमी कित्याक ना करचें? असलेय प्रश्न जायते जाणांनी घातलेले आसात आपणाकूच. आनी एके भाशेन ह्या वायट सुवयांनी भितर सरत आसात जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू आमकां उगडास करता. तातूंत आमी आजून पासून पातकी कशी ह्या जिविताच्या घडणाराक आजून पासून आमी कुर्सार मारता, आजून पासून ताका मरणाक पावयता. पेद्रू जेन्ना हें शिकयतालो तेन्ना थोड्यांनी ताका प्रश्न केल्लो, आमी खंय केला, आमी खंय मारला ताका, आमी नाहल्ले पासून थंय सर. जाल्यार जेन्ना ही तुजी कम्युनिटी, हे तुमचे पुर्वज, जुदेवांचे पुर्वज आसात आनी शिकलोले आसात, वाडलोले आसात, जाणी मारला तेच कम्युनिटीचे तुमी भाग, आनी जेन्ना वायट घडटालें ताचेर तुमी निशेध मारून तें बंद करूंक ना, तेन्ना तुवें ताचो भागी जाता. जशें आमी आयकलां जायते फावटी म्हणलेलें, हो संवसार आयज पाड जाला जाल्यार वायट करतात तांच्या वायटाक लागून न्हय, पूण जे कोण बरे आसात तांच्या ओगेपणाक लागून. जाल्यार असली वस्त भाग्यून पेद्रू हे परजेक सांगून दिता. जाल्यार असल्या वेळार करपाचें तरी कितें? जें कितें आमच्या हातान नासलें तें जालें. आनी पेद्रून तांकां बरे भाशेन समजायलें, घडये तुमी नेणारपणान हें सगलें केलां, आनी नेणारपणान जें कितें जालां तातूंतल्यान बरेंपण पळोवया. आनी बरेंपण कितें? ही देवाची येवजण आसली की क्रिस्त कोश्ट सोंसतलो, ताणें सोंसूंक जाय, ताणें मरूंक जाय. हें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, स्तोत्रांनी आमकां बरयल्लें मेळटा. इजायास प्रवादी कोश्टवतल्या सेवकाचीं 4 गितां आमचे मुखार दवरता. तातूंत सांगता हो कोश्टवतलो चाकर म्हणल्यार जेजू, जो कोश्टवतलो मेसियस आमकां सोडयतलो तो. जाल्यार पवित्र पुस्तकान जें बरयल्लें आसा तें खरें जावपाक हे तुमच्या नेणारपणाचो वापर जाला. घडये तुमी सारके जाणा आसले जाल्यार जेजूक घडये मारचे नासले, पूण तुमच्या नेणारपणान हें घडलां ह्या पासत तें मानून घेया. मानून घेवप गरजेचें. आयज आमी आमच्यो चुकी मानून घेवपाक तयार आसांक जाय. जो कोण आपली चूक मानून घेवपाक तयार आसा तो गोवाय, तो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक गोवाय दिता की वय हांवें चूक केल्या आनी हे चुकीचें हांव भोगसणें मागतां आनी हे चुकींतलो भायर सरून नव्या जिविताक हांव मुखार सरतां. हें कोण करता तो खरो गोवाय. ताणें मागीर पवित्र पुस्तक घेवन मुखार उबो रावन सेरमांव सांगपाची गरज ना. तांणी जाय तें बरोवप करून वो वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस धाडून फेसबुकाचेर मॅसेजीस घालून परगट करपाची गरज ना. पूण ज्या कोणें आपले चूक ओळखून घेतली म्हणजे मन बदलप केलें आनी पातकाचें भोगसणें जोडून घेतलें आनी दुसऱ्यांक भोगसणें दिलें, तो व्हड गोवाय. जावपाक तयार आसांक जाय आमी असले गोवाय. वो जावपाक आमकां खुशी तरी आसा काय? भोव करून जेन्ना आमकां असले सोयीक मेळटात, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात, आसात आमच्या हातान जायते फावटी, आनी असल्यो ऑपॉर्च्युनिटी आमी घेता तेन्ना काळजाक खरेंच संतोश भोगता, बरें दिसता. म्हज्या जिवाक दिसलेलें आसा जेन्ना आमी असले सोयीक मेळटा, आमी भोगशिता, भोगसूंक एक प्रयत्न करता, जिवाक बरें दिसता, सुसेग मेळटा जिविताक. भाव भयणीनो, हेंच भाग्यून पेद्रू आमकां कळयता ही सोडवण. जाल्यार ही सोडवण आमकां मेळचे पासत भाग्यून ज्यो हांव आपली पयली चीट आमकां बरोवन खेरीत भाशेन उगडास करता, फकत आमचींच पातकां न्हय पूण आख्ख्या संवसाराचीं पातकां ताणें नाटक केल्या. हें जेजूचें कोश्ट मरण जें आसलें आनी पुनर्जीवनपण आसलें तें सगल्या संवसाराक ही सोडवण दिवंक. सगल्या संवसाराक म्हणल्यार जे कोणें आजून पासून मानून घेवंक ना तांकांय, म्हणटच तांकांय खबर पावपाक जाय. न्हयच फकत मनशांक पूण सृश्टीक, जी सृश्टी आयज कश्टवता, मनशाच्या पातकाक लागून हे सृश्टीचेर आयज एक काळ कसो आयिल्लो आसा. पिरगोता, कश्टवता ही सृश्टी, तेन्ना हे सृश्टीक सोडूंक पासून जेजून आपलो जीव दिल्लो आसा. देखून ही सोडवण आमी हे सृश्टीकूय पावोवपाक जाय. हे सृश्टीचीं झाडां, जनवारां आनी हेर वस्तू आसा तांकांय पावोवंक जाय. आनी कशे भाशेन जें कितें बिगडलां तें आमी सारकें करता तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता ही सोडवण तांकांय पावली. रेस्टोरेशन. कित्याक जेजू स्वर्गार चडून गेला तो
आमकां सगल्यांक परतून नव्यान आपल्या बापाशी बांदून हाडून टू रिस्टोर. जाल्यार जें कितें बिगडलेलें आसा आमच्या समाजान वा आमचे भोंवतणी जावं आमच्यो झरी आयज बंद पडलेल्यो आसात, बंद केल्यात त्यो आमी, कित्याक आमकां डिवेलपमेंट जाय, आमकां व्हडलीं घरां बांदपाक जाय, आमकां आमचे प्रोजेक्ट्स बांदपाक जाय. आनी ह्या पासत ज्यो झरी आमच्या गांवांनी व्हांवताल्यो, आमच्याच ह्या चिखलेच्या गांवांत कितल्यो झरी आसल्यो पयल्यो, जायतीं जाणां सांगतात हांगा झर आसली, थंय झर आसली, उदक पिवपाक वेतालीं, जायते सांगतात. पूण आयज खंय आसात त्यो झरी? डिवेलपमेंटाच्या नांवान ह्यो आमच्यो झरी, ज्यो नॅचरल स्प्रिंग्स आसल्यो त्यो आमी बंद करून उडयल्यो, वो पाड घालून उडयल्यो. आयज त्यो आमी उजार करपाक सोदिना. भाव भयणीनो, हेच भाशेन जरी तर आमी नव्यान बांदून हाडीत जाल्यार आमी गोवाय. असले गोवाय जावंक आमकां सोयीक आसा काय? भोंवतणी नदर मार आनी पळय, तुजे भोंवतणी असले सोयीक आसात, जें कितें पाड पडलेलें आसा, पाड घातलेलें आसा, तें सारकें करूंक तुका सोयीक आसा आनी तुज्यान तें करूंक जाता. भाव भयणीनो, हें जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी खरे गोवाय जाता. जाल्यार आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारुया. जिवीत बदलपाचें आसा तें बदलुया. आनी जे कोण जिवीत बदलूंक सोदतात तांकां एक मजत करुया. फाटीं एक व्हिडियो पळयलो, एकलो मुस्लीम भाव, ताका हिस्ट्री शिटर म्हणून नांव आयिल्लें आसा. तो एक आपलो व्हिडियो करून म्हणटा, हांव जिवीत बदलूंक सोदतां, हांव नवो जावपाक सोदतां, हांवें वायट केलां हें मानून घेता. व्हिडियोचेर ताणें आपली गोवायकी दिल्या. जायत्या जाणांनी आपले डावट्स घातले, हो खरें उलयता काय बेस्तो पब्लिसिटी सोदता. थोड्या जाणांनी म्हणलें ना, असले मनीसांनी सुदरोंक शकनात. मुसलमान तो केन्ना सुदरोंकूच शकना, तो बेस्तो आपणाक आतां एक सिंपती जोडून घेता. थोड्यांनी म्हणलें जायत घोडे खरेंच बदलूंक सोदता, ना जाल्यार हे भाशेन पब्लिकली येवन सांगचो नासलो, वय हांवें चूक केल्या म्हूण मानून घेवचो नासलो. पूण हांवें चूक केल्या, हांव रॉंग हें ताणें मानून घेतलां आनी आतां तो बदलूंक सोदता, देखून ताका एक सोयीक फावो. ही डिजर्व्स अ चान्स. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी असल्या मनशांक कोणाकूय पळयता, जे कोण खरेंच बदलूंक सोदता आपलें जिवीत, ताका जाता तितलो, असल्या मनशांक जाता तितलो आमी सांगातूय दिवपाक गरज. सांगात आमच्या मागण्यांचो, सांगात आमच्या बऱ्या उतरांचो, सांगात जायते फावटी एनकरेजमेंट दिवपाक, वय मुखार सर, आमी तुजे बराबर आसा, आमी तुका मानून घेतल्या. असले मनीस आनिकूय पाड जातात जेन्ना समाज तांकां मानून घेना. जे कोण जिवीत बदलूंक सोदतात, बरें जावंक सोदतात, पूण आमी जायते फावटी तांकां मानून घेना, तेन्ना असल्या मनशांक आमी आनिकूय पातकान आनी वायटान दुखयटा. जाल्यार आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया. जेजूचे गोवाय कशें सगल्यांक केदेंय व्हडलें पातक केल्लो आसूं, केदी व्हडली चूक केल्ली आसूं, तांकां निटायेर हाडूंक आनी ताची भरपाई करूंक, तांकां आदार दिवंक आमी तयार जावुया. आनी होच जेजू जो आमचे पासत मेलो, जो आमचे पासत कश्टवलो, जो आमचे पासत पुनर्जीवन जालो आनी जो आमकां जण एकल्याक पाठयता ही गोवाय दिवंक, तो आतां ह्या आल्तारार येता उंड्या सोऱ्याच्या रुपान. खरो जिवो जेजू तो, बेस्तो न्हय. एक सादो उंडो आनी सोरो घेतलो आनी एक बेस्ती एक शो असो केलो आनी काबार जालें, आमी कुमन्यां घेतलीं, घरा गेलीं, हें न्हय. पूण खेरीत भाशेन खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता, ताका घेवन खरेपणी आमचें जिवीत बदलूंक आमी तयार जावुया. सगळीं उबी रावुया. सत मंथन देवा, सुरदार बाबा, स्वर्गांत विचार असणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुटा आमच्या सुन्या, तुका पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांभाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, वंसतकाल ताणें कुसकुस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्ल्यान ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या आवश्याक बसलाय, तांचे मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया.
आमचे जण एकल्याचे कोस निर्फल न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हे सोत आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक दिर्दारीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय कोश्टाची पूण स्वतंत्रायेची जिविताचो अनुभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. दर एका क्रिस्ती भावात्यान आपले जिविताचे ओ गूण वळखून घेवन तातले मेकळे जावंक पुनर्जिवतपणाचे ते जिवे नमुने जावंक आमी तांकां बापाचे बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भावा जियेवप जावन आसा आमची जबाबदारी, तर क्रिस्ती मुल्यां आमचे जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशे क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकांच बापाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. मायाचे 2 तारखेर आमचे फिरगोजीन ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजान घेवपाची तयारी करतात. तांचे सगळ्यां पासत मागुया, तांच्या घोराब्यां पासत मागुया. ही तयारी तांकां बरी फायद्याची जावंक आनी जेजूक घेवंक तांणी आपली तयारी करता आसतना घडये ही तांची लागशिल्ली तयारी कोवीड केसीस लागू बंदूय पडपाक शकता, पूण तांची तयारी आवय बापायनी आपल्या घोराब्यान तशेंच आमच्या संदेशकारांनी बरे भाशेन करूंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या दिसांनी थोडे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स करपाची तयारी चालू आसा. मागुया ह्या सगळ्या प्रतिनिध्यां पासत तांणी वायट वस्तू आसात त्यो सोडून आदल्यो सुवयो आडगां करपाच्यो त्यो कुशीन दवरून बरे भाशेन हे इलिसांवां तांणी झुजूंक तांकां जण एकल्याक कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आनी आनीक एक फावटी सगळीं जीं कोण हे कोवीड-19 पिडेक सांपडलेलीं आसात, न्यू वेरियंट्स येयत आसात वेगवेगळे तरेचे, तांकां सांपडलेलीं आसात, तांकां सगळ्या वायटांतलीं कोश्टांतलीं राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आमची दयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक जेजूचे खरे जिवे गोवाय जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके सभेच्या देवाक सगळेच सोड मानून घेवं. बोदयाळ बापा, संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तुका फारीकपण आनी मनशाक बोगसणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी सोमेस्तान तुजें देवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळजाचें सोमेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोटपूर घोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. ताचे गोवाय जावंक आमकां आपयल्यात आनी गोवाय जावंक मन बदलप, बोगसणें जोडप एकदम गरजेचें. ही कृपा आमकां मागुया. बाराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काळीत करूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेवतली. Moje
भुकां लागता हे जेजू जिवाक मोच्या भुकां लागता हे जेजू जिवाक मोच्या क्रिस्तान कोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी ताच्या नांवान मन परगोटणी आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या परजांक परगोट जावंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, मनान घुस्पल्ल्या पूण संतोषभरीत जाल्ल्या शिसांपरी ह्या सर्गीच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आमी भावार्थान देखला, आफुडला आनी मोगान वेंगयला. येदें व्हड भाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ताच्या कोश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशांक मदें बोगसणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताचे आज्ञे प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशी बसुया. पास्कांच्या तिसऱ्या सातोळ्यान आमी भितर सरल्या. गेल्ल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालें 9,110 रुपया. आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक म्हणजे पयलो कुमन्यांव घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी 4:30 ते 5:30 वाजता दोतोन चालू आसा. तांचे पासत आमी मागचें सगल्यांनी आमच्या घोराब्यांनी. जेन्ना तुमी तेर्च करतात तुमच्या घरा ह्या भुरग्यां पासत मागात. ह्या जेजूक तांणी न्हयच फकत ह्या भुरग्यांक पूण तांच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान हो जेजू खरेपणी भितर सरूंक. ह्या दिसांनी कोविड-19 हाचे विशीं आमकां सगल्यांक म्हायती आसा. केसीस वाडत आसात. ह्या पासत जाता तितली काळजी घेवपाची गरज आसा.
ह्या पासत सगल्यांनी ही काळजी घेवची. जाता ते भाशेन क्रावडेड प्लेसीस आसात थंयसर वचपाचें आमी बंद करचें. मिसाक येतात आसतना पासून मातशें चोतराय दवरची. आमी नांवां घेवपाक गरज म्हूण सांगलोली ती आजून पासून चालू आसा. नांवां दिनासतना कोणेंच इगर्जेन येवचें न्हय मिसाक. आनीक एक फावटी सांगता, तुमची नांवां दिनासतना मिसाक कोणेंच येवचें न्हय. जरी तर लोक चड आसा जाल्यार त्या प्रमाणे आमी आनीक बंदोबस्त करची पडटा. ह्या पासत आनीक एक फावटी सांगता, सगलीं जीं कोण मिसाक येतात तुमची नांवां दिवची आनी मिसाक येवची. तेच बरोबर काळजी घेवया. आमचीं शेतकारां आमच्या गांवांत आसात. आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब एक नवी पद्दत आमचे पासत चालू करपाक सोदतात. ते म्हणल्यार ऑर्गेनीक फूड्स आमचे पासत दिवपाक. एक ल्हानसो स्टोर तांचो आतां तयार जाता. तातूंत तुमकां ऑर्गेनीक फूड्स मेळटले, भाजी मेळटली आनी दुसऱ्यो वस्तू मेळटल्यो. तेच बरोबर एक बरोसो कॉन्सेप्ट हाडलेलो आसा. तुमच्या कुजनांत वो तुमचो किचन वेस्ट जो आसा तो तुमी हांगा थंयसर उडोवचे बदलेक तो हाडून आमकां दिवचो अशें तांणी मागलां. म्हणजे तुमचो किचन वेस्ट तुमकां उडोवपाक गोडे जागो ना. भोव करून जीं कोण फ्लॅटांनी रावतात तुमकां जमीन पासून ना एक मातयेन घालतलो जाल्यार तुमचो किचन वेस्ट आसा तो हाडचो आनी वेता आसतना तुमी ही तांची ऑर्गेनीक भाजी तुमी विकती घेवन व्हरूंक जाता. हाचे बाबतीन एक तांची तयारी चालू आसा. घडये फुडल्या सुमाराक मेरेन आमकां एग्जॅक्टली कशे भाशेन जावपाचें आसा तें कळटलें. एकामेकाकूय कळोवचें आनी तांकां तुमी आदार करचो. तशेंच आमच्या गांवांत जे स्ट्रे कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स जी आसात तांची काळजी घेवपाक वास्कोचे गोवा फर्स्ट म्हणून एक NGO मुखार सरलेलो आसा. तांकांय तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी आदार करचो. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सोबीच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. सॅमसन फेर्नांडीस, तो पूत सेबास्त्यांव फेर्नांडीस आनी वालेरियाना फेर्नांडीस हांचो रावता दाबोली. आनी लग्न जावंक सोदता मनीषा एना डिकॉस्टा हिचे लागीं तिदू मिनिनो मॅक्सिमियानो डिकॉस्टा आनी आलेसिना डिकॉस्टा हांची रावता नावेली. नोएल वालेंटिनो पेरेरा, तो पूत आल्फियोस मायकल निकोलस पेरेरा आनी नॅटी लुड्स जुडस पेरेरा हांची रावता वास्को द गामा. लग्न जावंक सोदता आल्विया लिन्फा कार्वालो हिचे लागीं तिदू निकलाव आगोस्तीन कार्वालो आनी कितेरिया गॉयस हांची रावता चिकाली. रॉबिलियो प्रोविन सिक्वेरा, तो पूत रुजारियो दुमिंग सिक्वेरा आनी बिदा सबिना डिकुना हांचो रावता मांगोर वास्को. लग्न जावंक सोदता वेलिसा मारिया फेर्नांडीस हिचे लागीं तिदू मार्सेलिनो तादियो बेंजामिन फेर्नांडीस आनी मार्टिना क्रूज हांची रावता आल्त दाबोली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडकोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही नवी जोडी जोडूंक सोदतल्या तरणाटी मुखार सोदतात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Dewa
ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो धाडाय रे ईमेल धाडाय रे बिजोड कित्याक जाताय रे ईमेल धाडाय रे सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन आमी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन आयज आमी मागुया आयज 2 जाण चुकुल्लीं भुरगीं पयले फावटी बावतिजमाच्या साक्रामेंतांतल्यान पवित्र सभेन भितर सरतात रेसन कार्वालो आनी आनाना लुईस तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया भोव करून जीं कोण बरीं नात जीं कोण पिडेक सांपडल्यान तांचे पासत मागुया
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, जेजूचे कोश्ट, मरण, पुनर्जिवंतपण आनी त्याच बरोबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी बोगसणें जोडप जावन आसात आमच्या भावार्थाची खेरीत म्हत्वाची सोतां. जेजूच्या शिसांनी आनी त्याच बरोबर आमच्या धर्माच्या इतिहासांतल्या पुर्वजांनी ती अणभवली आनी अभिमानान परगटली. ह्या सोताक गोवाय दितना जायते जाणांक मार्तीरपण पासून भोगचें पडलें. आयचो सेवा धर्म आमकां ह्या सोताचेर आमचो भावार्थ खोलावंक आनी अशे तरेन आमी ताचे काळजीदार परगटणार जावंक आमकां उलो करता. तर जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नदर तिरावन आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाची प्रेरणा घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक आनी बोगसणें जोडूंक आमकां बळ मागुया आनी हाचे आमी जिवितांतल्यान गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी बोगसणें जोडप आमच्या भावार्थाची खेरीत म्हत्वाची सोतां हें आतां सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां. देवाक आमी दिनवासुया असले गोवाय आमकां केल्यात देखून. पूण जायते पावटी आमकां गोवाय जावंक मेळ्ळले सोयेक आमी विबाडल्यात देखून ताचें बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, गोवांचो कोणो जसो जमनीर पडटा तसो तूं जमनीर पडलो. तुज्या कोश्टान तुवें तुजें मिसांव पळयलें. हांवूय जायते पावटी पडलो, पूण जायते पावटी पडलो तेन्ना निराशी जालो. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तुज्या पुनर्जिवनपणा उद्देशी तुवें मरणाचेर जैत वेलें. जायते पावटी म्हज्या जायत्या संवयांतल्यान, अगुणांतल्यान आनी पातकांतल्यान पुनर्जीवन जावंक येतालो, पूण हांव चुकलो. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, बापाचो मोगाचो संदेश तुवें मनीस कुळाक दिलो. जायते पावटी होच संदेश म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवं येतालो, पूण हांव चुकलो. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Ek
जिव्या देवा आमच्या बापा, मनशाचे विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेची येवजण फिसकोटावंक शकनात. देखून जेन्ना जुदेवांनी तुज्या पुताक जिविताच्या गुडणाराक खुरसार मारलो तेन्ना तुवें ताका ओगोणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जीवन केलय. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय, पदवी आनी मोग आमी वाखाणटाव. आमच्या काळार हिशोब नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची अजून खबर मेळूंक ना, तर तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें. तेन्ना तुमी ताका नाकारलो, पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणा भावा भयणींनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशक्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा चडशीं परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो गायोन करून. तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुझ्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुझ्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. Paulo Marta te vera, paca sabdi niticha deva, akantan sun tu maka sotar, kaklut kon muche magne ai kunke. जाणा म्हणटात कोण म्हाका सुक्तीही तुझ्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर फांकोय
सर्वेस्परा शांतीची आवार पडटा आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्या विनंतीर करताय जबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरसो आमचेर फांकोर सर्वेस्परा बाग्योन सुवामाचे चिटी वेलें वाचप म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बाप्पा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बोगोर आख्या संवसाराची जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटां एक उणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता पळय म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो असल्या मनशां सोवें सोत ना पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला देवाचें उतर हें उद्गार सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्याच होड्ड्यांत लासून दी आमचीं काळजां सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एमावसांतावन आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें जेजूक वळखलो तें सांगलें अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकत उबो जालो ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली पूण ताणें तांकां म्हणलें तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो सांसपून पळयात म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा आनी ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो तो ताणें तांचे उजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच मोइजेसाची समूर्त प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें मागीर शास्त्रां समजूंक
ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमी हाचे गोवाय. आनी गोवाय जावचे पासत आतांच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तशें क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. भाव भयणीनो, ज्या मेरेन आमचो भावार्थ सुरू जाला तेन्ना तावन आतां मेरेन जरी तर आमी इतिहासान गेलीं जाल्यार जायते असले गोवाय आमकां मेळटात जे क्रिस्ताक परगटूंक मुखार चल्ल्यात आनी क्रिस्ता खातीर मारतीर कशे मेल्यात. थोड्या जाणांक गोमटी कातरून मारले, थोड्या जाणांक तेलान भाजून मारले, थोड्या जाणांक खुर्साचेर खिळायले, थोड्या जाणांक दुकडून उडयले, थोड्यांक शिवाच्या तोंडान घातले. वेगवेगळे तरेन आदीं तावन जायते जाणांक मारतीरपण भोगूंक पडलां. आज पासून ह्या काळान जेन्ना आमी जियेता असलें मारतीरपण भोगूंक पडटा. आमच्या गोंयांत घडये आमकां चड असल्यो वस्तू आयकूंक येना, पळोवंक मेळना, पूण दुसऱ्यो आमच्यो स्टेट्स आसात तातूंत भोव करून उत्तर प्रदेश हांगासर, झारखंड, बिहार ह्या वाटेन असल्यो वस्तू आमकां जायत्यो आयकूंक मेळटात, जंय आजून पासून असले मारतीर गोवाय जावन मुखार सरतात. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान भाग्योन पेद्रू धर्मदुताच्या इतिहासान जे कोण जुदेव आसले तांचे लागीं उलोवन म्हणटा, जिविताच्या घडणाराक तुमी खुर्सार खिळायलो आनी कोणें खिळायलो? पातकी जे आसात तांणी खिळायलो. आमी पातकी जावन हो जिविताचो जो घडणार आसा जेजू क्रिस्त, ताका आमी खुर्सार खिळायलो. तांचे लागीं प्रश्न आसलो, आमी कितें केलां? आमी थंय नाचलेच, आमी थंयसर पावूंक पासून ना, तूं आमचेर कित्याक घालता? तेन्ना पेद्रून तांकां हेंय कळीत केलें, जेन्ना जुदेवांची सभा आसा, वो जुदेवांची कम्युनिटी आसा, तुमी ताचो भाग, आनी तुमी ताचो भाग कसो? जेन्ना ह्या जेजूक खुर्सार खिळायला तेन्ना चुकीचें आसा तें चुकीचें म्हणून तुमी सांगूंक ना, ओगी रावल्यात. ह्या दिसांनी जायते फावटी आमकां आयकूंक आयलां, आयज जरी तर संवसार पाड जाता तो फकत वायट मनीस जे आसात तांच्या वायट करण्याक लागून न्हय, पूण त्याहून चड जे कोण बरे मनीस आसात तांच्या ओगेपणाक लागून. तर असलेंच कितें भाग्योन पेद्रून ह्या जुदेवांक सांगलोलें. पूण तातूंत आनीक एक वस्त सांगली, हें सगलें जें तुमी केलां तें घडये तुमी तुमच्या नेणारपणान केलां. आनी नेणारपणान केलां जाल्यार जें कितें वायट घडलां तातूंतल्यान बरें कितें जालां तें पळोवया. तातूंतल्यान बरें जालां तें हें, देवाची जी येवजण आसली आदीं थावन, जें आतांच आमी शुभ वर्तमानांतूय आयकलां, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय हें बरयल्लें आसलें. आनी हें कोश्ट मरण सोसूंक ह्या जुदेवाच्या नेणारपणांतल्यान तावन म्हणूंक जाता देवान एक वापर केलो आनी क्रिस्ताक कोश्ट मरण सोसूंक पावयलो. आनी ताणें कोश्ट मरण सोसूंक जाय म्हूण खंय बरयल्लें आसा? जेजून म्हणलां बरयल्लें आसा. स्तोत्रांनी आमकां मेळटा. 22वें स्तोत्र खेरीत भाशेन ह्या कोश्टांची खबर सांगता. इजायस प्रवादी कोश्टवतल्या चाकरांची 4 गितां बरयता आनी ह्या गितांनी खेरीत भाशेन सांगता जें फुडें जावपाचें आसा. हो कोश्टवतलो चाकोर म्हणजे मेसियस जो येवपाचो आसा तो कोश्टवतलो.
आनी ह्या कोश्टांतल्यान सोडवण मेळटली म्हणटच ताचे कोश्ट बरयल्ले आसात. पवित्र पुस्तकान आनीक जायते कडेन आमकां असली खबर मेळटा जंय ताच्या कोश्टां वरवीं आमची सोडवण जातली. हे ताचे कोश्ट भाव भयणीनो फकत कोश्टूच उरोंक ना पूण ताच्याहून पयस गेले. म्हणटच जे कोश्ट आमकां पडटात भोव करून आमच्या भावार्था पासत आमचो भावार्थ राखचे पासत भावार्थ परगटपा पासत आनी त्याहून चड आमचो भावार्थ जियोवपा पासत जाल्यार आमी गोवाय जाले. तर गोवाय जावपाक हातूंतल्यान आमकां सयेक मेळटा. बागून पेद्रू ह्या नेणारपणाक जुदेवांच्या उलो मारता, आतां तुमची मोत उक्ती करात. जाल्यार मोत उक्ती करून कितें करतले? आयज आमकांय जाय तो सयेक आसा आमची मोत उक्ती करूंक. जायत्यो वस्तू आमी जायते फावटी समजनासलेल्या भाशेन करता. समजलो आमकां, खबर आसा आमकां, तरूय आसतना आमचे दोळे कुड्डे. मागीर घडी आमी फकत वॉट्सॅपाचेर आनी सोशल मिडियाचेर मॅसेजी घालता. पूण जें कितें आमी थंयसर ते वॉट्सॅपाचेर आनी सोशल मिडियाचेर फेसबुकाचेर जें कितें घालता तेंच आमच्या जिवितान जिवंक चुकता. आसात थंयच आसात परतून. कित्याक? जो काळोख आसा, जी आमची मोत उक्ती जावंक ना ती आजून उक्ती जावंक ना. जाणा जावन आमी नखो जाल्ल्याचे दोशेर पावल्लीं आसा आनी देखूनच थंयच आसा घडये. जाल्यार बरयल्लें आसा तें हेंय बरयल्लें आसा की जेजू जाका खुर्सार खिळायतले, जो मरतलो तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. तो मरून थंयच उरचो ना. धर्मदुतांच्या इतिहासान आमकां बरयल्लें मेळटा. बागून पेद्रू आमकां चिटी बरोवन सांगता आनी सगळे जे प्रवादी आसात ते आमकां सांगतात. जशें जेजून उगडास केलें मोइजेसाचे समृद्धीन, जें कितें मोइजेसान बरयन दवरलेलें आसा, स्तोत्रां जीं आसात तितलीं 150 स्तोत्रां आसात तीं, आनी त्याच बरोबर प्रवाद्यांची शिकवण जी आसा ती म्हजे विशीं उलयता. म्हणटच जरी तर आमकां आजून पासून खबर ना जाल्यार आमी देवाच्या उतराक आजून उक्तीं जावंक ना. आनी देवाचें उतर समजून घेवंक आनी आयकून घेवंक भाव भयणीनो 5 मिनटां पावना, वो 10 मिनटांचो सेरमांव पावना. जेजून हें देवाचें उतर आपल्या शिसांक परगट केल्लें, वो दाखयल्लें उक्तें करून. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तांची मोत ताणें उक्ती केली. कित्याक ताची मोत उक्ती करना जाल्यार ते समजनासले. 3 वर्सां जेजू तांचे बरोबर आसलो, इतलो वावर करतालो, दिसती पडटाले तांकां. तरूय आसतना हे दुबाव. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, एके वाटेन ते खुशाल, दुसरे वाटेन तांकां दुबाव आसात आनी तिसरे वाटेन तांकां भिरांतूय आसा. तरूय आसतना तांकां स्वत मानपाक जाय. जाल्यार हे भिरांतीन, ह्या दुबावान जेजू आपूण मुखार सरता, तांची मोत उक्ती करता. एमावसाचे वाटेर जेन्ना जेजू शिसांक दिसती पडलो तेन्ना तांचे बरोबर 11 किलोमीटर वाट चलून गेलो. 11 किलोमीटर म्हणल्यार कितली वाट जातली आनी कितलो ओगोत लागतलो तें आमच्यान समजून घेवंक जाता. आनी आख्खे वाटेर जेजू ही शिकवण पवित्र पुस्तकांतली, पवित्र पुस्तक एके भाशेन इस्कुटावून आपणा विशीं जें कितें आहा तें तांकां सगळें सांगलोलें. जेजू पुनर्जीवन जाला त्या दिसा पयल्या दिसाक मारी मागदलेनाक दिसती पडलेलो आनी तिणें येवन शिसांक सांगलोलें. आनी शीस धांवन धांवन वचून ताणीं पळयल्लें की खरेंच फोंड उक्तो आसा आनी फोंड रितो आसा. जेजूची कूड मेलोली जी थंयसर घातलोली ती ना. म्हणटच पुनर्जीवन जावपाकूच जाय, खंय गेलो ना जाल्यार. आनी मारी मागदलेनान तांकां सांगलोलें आपणें पडयला सोमयाक आनी तो आमकां मेळटलो अशें सांगलां. एके वाटेन खुशाल, एके वाटेन भिरांत. त्या उपरांत हे एमावसाचे शीस जे परते वेताले ते परतून आयल्या उपरांत ताणीं सांगलें. आनी तरी आसतना हे सगळे दुबाव, आतां आमी शुभ वर्तमानान जें आयकलां हें सगळें सांगल्या उपरांत पासून दुबाव आसात. आमची गत कसली? आमी आयकूंक ना गाय, आमी पळोवंक ना गाय, आमकां दिसती पडना गाय जें भोंवतणी कितें दिसती, जें कितें घडटा तें, वा आमच्या जिवितान जें कितें घडटा तें आमकां दिसती पडना. ही सृश्टी कशे भाशेन आमकां परतून दिता तें आमकां दिसती पडना. सगळें दिसती पडटा आनी सगळें दिसती पडटा तातूंत एक पावल जें मारपाक जाय तें आमी मारूंक कडेन आजून पासून फाटीं उरलेलीं आसा आनी तें म्हणल्यार मन बदलप. आमी जाणाव तरी पूण थंयच आसा. मन बदलपाचें हें पावल मारूंक कडेन चुकलेलीं आसा.
आनी देखूनच ह्या पातकान आजून पासून आमी कश्टवता आनी कश्टवत रावतले हांव ज्या मेरेन आमी हें मन बदलप करून मानून घेना आमच्यो चुकी आनी त्या चुकींचेर आमी आड वचूंक प्रयत्न करिना जाल्यार थंयच उरतले हांव. जो कोण म्हणटा आपूण देवाक वळखता, हांव सगलें जाणा, आमकां खबर आसा कितें तें, जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जो हांव चीट बरोवन सांगता फटकिरी तुमी नकळो वो जाणा जावन नकळो जाल्ल्या भाशेन करतात जाल्यार तुमी फटकिरी. आमकां फटकिरी जावपाक नाका आनी फटकिरी जरी तर जावपाक नाका जाल्यार जें कितें आसा तें मानून घेवप एकदम गरजेचें. चूक जाल्या जाल्यार वय चूक जाल्या. फाटीं एक व्हिडियो भायर सरलो हिस्ट्री शिटर जो बेलाचेर रिलीज जाल्लो आसा आमचो गोंयचो मुसलमान. तो नांव म्हाका उगडास ना आतां पूण व्हिडियो पळयला आनी तो त्या व्हिडियोन मानून घेता हांवें चूक केली, हांव वायट मनीस, पूण हांव आतां बरो जावपाक सोदतां, हांवें सगलें वायट सोडूंक सोदतां. एक सोयेक मागता, एक चान्स मागता, आय वॉन्ट टू चेंज. हो व्हिडियो जेन्ना आयिल्लो आसा मागीर कमेंट्स जायते भाशेचे. थोडे जाण म्हणटा हो मुसलमानांनी केन्नाच चेंज जावपाचें ना. आनी कोण म्हणटा हो पब्लिसिटी सोदता, इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट. आनी कोण म्हणटा जेका रूच लागलेली आसा असली गुंडागिरीची वो मारपाची क्रीम करपाची ती आनी सुदरतात बेस ते सांगतात. जाल्यार थोडे जे आसात ते म्हणटात ना, जरूय तर कोणूय मनीस आपलें जिवीत बदलूंक सोदता जाल्यार ही डिजर्व्स अ चान्स. ताका एक सोयेक मेळपाक जाय आपलें जिवीत बदलूंक. भाव भयणीनो, हेंच तें जिवीत बदलप. आनी जिवीत बदलप म्हणटा तें कोणेंय करूंक जाता. खंयच्याय धर्माचो आसूं, खंयच्याय गांवचो आसूं, कितलींय व्हडलीं पातकां केल्लीं आसूं, पूण जो कोण आपलें पातक मानून घेता आनी म्हणपाक शकता वय हांव चुकलां आनी हांव बदलूंक सोदतां. काळजांतल्यान जे कोण बदलूंक सोदतात तांकां सांगात दिवपाक आमकां क्रिस्ती कायदो लागता. मन बदलूंक आनी नवें जिवीत जोडूंक. कित्याक जो कोण मन बदलून नवें जिवीत जोडटा तोच क्रिस्ताचो खरो गोवाय जावंक शकता. ना जाल्यार आमच्यान क्रिस्ताचें गोवाय जावंक जायना. आनी जरी तर तूं बोगसणें घेतलो जाल्यार बोगसणें दिवप एकदम गरजेचें. आनी बोगसणें दिता तेन्ना भाव भयणीनो काळजाक बरें दिसता, जिवाक बरें दिसता, सुसेग जाता. म्हाका जालां, बरें दिसलां. जेन्ना बोगसणें दिलां तेन्ना बरें दिसता जिवाक. करून पळयात, बरें दिसतलें. करके देखो अच्छा लगता है. भाव भयणीनो, भोव करून जेन्ना आमकां सोयेग आसात, आमचेर कोण चुकलेलो आसा ते सोयेग, कोणूय जरी तर आमचेर एक चूक करता जाल्यार हाचो अर्थ असो घेवचो न्हय की देव म्हाका त्रासान घालता, वो देव म्हजो टेस्ट करता, वो देव म्हाका स्वतायता, वो म्हज्या कसल्या तरी पातकांक लागून म्हाका खास्त लायता. ना, जरी तर तुका कोण स्वतायता जाल्यार हे भाशेन पळय की देव तुका एक सोयेग दिता आनी हो सोयेग गोवाय जावंक. आनी गोवाय दिवंक जावंक सोयेग दिल्ल्या जरी तर तूं पिड्ड्यार करताय जाल्यार कोटा. देखून आयचें देवाचें उतर आमकां हो उलो मारता. हो सोयेग घेवया. मन बदलपाचो, बोगसणें जोडपाचो. मन बदलून जेन्ना तूं बोगसणें मागताय तेन्ना तुका बोगसणें जोडूंक मेळटा. आनी बोगसणें जोडल्या उपरांत ही सोडवण तुका फावो जाता, जी सोडवण दिवंक जेजू आयला सगल्यांक. न्हयच फकत जे कोण क्रिस्तांव जाल्यात, जाणी बावतिज्म घेतला, पूण दुसऱ्यांकूय आख्ख्या संवसाराक. जशें आयच्या देवाच्या उतरान आमी आयकता, सगल्यांचेर आमी आमचेर आपल्या मुखामळाचो परजोड देव फांकयता. आनी सगल्यांचेर म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत मनशांचेर, पूण मनशांहून मातशें भायर वचत जाल्यार आयज आमची सृश्टी पळयात कितें जाल्ली आसा. आयज आमचे भोंवतणी कितें जाल्लें आसा तें सगलें थाऱ्यार घालपाक जाय. आनी जेजू सोडवंडार कसो आयलो तेन्ना हें सगलें थाऱ्यार घालपाक आयला. थाऱ्यार घालप म्हणल्यार रेस्टोर, हें रेस्टोरेशन करपाक. गरज आसा काय आमकां असलें रेस्टोरेशन करपाक? खरेंच वाट लायल्या काय आमी ह्या सृश्टीची आनी देवाच्या देण्यांची? पळयात डिवेलपमेंट कितलो आयला. आनी डिवेलपमेंटाच्या नांवान जें कितें आयिल्लें आसा, आमचे सृश्टीचें कितें केल्लें आसा. आयज आमच्या गांवांत कितल्यो झरी आसात.
आदलीं जीं आसात तीं जायते फावटी म्हणटा ह्या उमके सुवातेर एक झोर आसली, त्या उमके सुवातेर झोर आसली, आमी थंयसर न्हांवपाक वेताले आमी थंयसर उदक पिवपाक वेताले आयज झोरीच ना. आयज आमच्या चिखलेच्या गांवांत कितल्यो आसात तसल्यो झोरी, कितल्यो खबर आसात तुमकां? आसात म्हण. आसलेल्यो त्यो पुरोवन गेल्यात, ना जाल्यार बंद जाल्यात, ना जाल्यार तातूंतल्यान जें आतां उदक येता तें तोंडान घालपाचें न्हू, असली घोत जाल्ली आसा. म्हणटच आमी हे सृश्टीचें पाड घातलेलें आसा डिवेलपमेंटाच्या नांवान. जाल्यार जरी तर आमी गोवाय जावपाक सोदतात जाल्यार सोयेग पाड घातलेलें आसा जाल्यार तें परतून नव्यान सारकें करूंक जाता जाल्यार तातूंत आमी क्रिस्ताचें गोवाय. क्रिस्ताचें गोवाय जावंक फकत सेरमांव सांगल्यार पुरो जावचें ना. क्रिस्ताचें गोवाय जावंक फकत कांतारां बरयलीं आनी आर्टिकल्स बरयले पुरो जावचें ना. पूण जेन्ना हें पाड पडलेलें आसा, पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा, तें आमी जाग्यार घालपाक वावुरता खरेपणी, वी वर्क फॉर रेस्टोरेशन, जाल्यार तातूंत आमी जेजूचें गोवाय जाता. कित्याक जेजू खुर्सार कोश्ट मरण सोंसून मरून पुनर्जीवन जाला, तो आमकां हेंच बरेंपण बांदून दिवंक, नव्यान बांदून हाडूंक, टू रेस्टोर अस. आनी हें आमी करता तेन्ना तो आमकां धाडटा. ताच्या नांवान सगल्या परजांक हें शुभ वर्तमान परगट जावंक जाय. आनी शुभ वर्तमान कितें? जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें. तर हें सगल्यांक परगट करतलो जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान तें परगट जावं. आनी तें आमी परगट करता तेन्ना जेजूक आमी हाजीर करता. आतां ह्या अल्ताराचेर हो खरो जिवो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपांतल्यान हाजीर जाता. बेश्तो उंडो आनी सोरो न्हय तो, हो बेश्तो कुमन्यांव न्हय तो. कुमन्यांव म्हणल्यार जेजूकचें मांस आनी रगत घेवन आमी सगळीं एक जाता, कम्युनियन घडटा आमचो. जाल्यार हो खरो जिवो जेजू ह्या अल्ताराचेर येता, ताका घेवंक तयार जावया, मन बदलुया आनी मन बदलून बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक तयार जावया. हे भाशेन आमी जेजूचें खरें गोवाय जावंक पावतले. सगळीं उबी रावया. सतमानतन देवा, सर्पदुदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या आणि जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरजो समोलो, आंकवार मरेतान चलमलो, पोंच पिलाताक ताणें खूब सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेल्ल्यान ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पदुदार देव बापाच्या उजव्यार बसला, तुयें मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे जोन एकल्याचे कोस्ट निर्फोल न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हें सोत आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक धिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोस्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय कोश्टांची पूण स्वतंत्रतायेच्या जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. दर एका क्रिस्ती बाबार्थ्यान आपल्या जिवितांतले ओ गूण वळखून घेवन तांतले मेकळे जावन पुनर्जीवनपणाचे ते जिवे नमुने जावंक आमी तांकां बापाचें बोळ मागुया.
जियेवप जावन आसा आमची जबाबदारी तर क्रिस्ती मुल्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशें क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकांच बापाची जानबाय मागुया. क्रिस्ती बावार्थान भितर सरूंक आयज ही ल्हान सुपुल्लीं 2 जाण भुरगीं तांकां तांच्या आवय बापायनी मुखार हाडलेलीं आसात तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घाल आनी खरोच जेजू घेवंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत थोड्या मुन्सिपालिटींनी इलेक्शन्स करूंक तयारी चालू जाल्ली आसा. तांचे पासत मागुया सगळीं आडगां पयस करून जे चुकीच्यो वस्तू आसात त्यो तांणी मन बदलून सोडूंक आनी बरें आसा तें धरूंक तांच्या जण एकल्या पासत मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. भोव करून ज्या कोणाक तुमी ओळखतात आनी बरीं नात वेगवेगळे तरेचे पिडेन जावं कोविड-19 वो हेर पिडांनी तांचे पासत मागात. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी दवरल्यांत ती मागणी दयेन आयकून घे आनी मन बदलून आनीक बोगसणें जोडून आमी तुजे गोवाय जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोधळ बापा, संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तुका फारीकपण आनी मनशाक बोगसणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज पडली आनी समेस्तांक तुजें देवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे ही सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगूट परगोठुया. Gesù nelo, Gesù cibo zala, Gesù novia niepolo. Gesù nelo, Gesù cibo zala, Gesù novia niepolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तुम्ही ताचे गोवाय जेन्ना तुम्ही मन बदलूंक निर्णय घेतात, जेन्ना तुम्ही पातकांचें बोगसणें जोडटात आनी पातकांचें बोगसणें दुसऱ्यांक दितात, तेन्ना तुमी ताचे गोवाय. ताचेच गोवाय कशें सगलीं आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो निराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण ताच्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
Si podui poema, si poloi telia, Jeucaronia, Kosebaroi telia. क्रिस्तान कोस्ट सोसूंक जाय आसले आनी तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी ताच्या नांवान मन परतोणी आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगोट जावंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक सय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, मनान घुस्पल्ल्या पूण संतोषभरीत जाल्ल्या शिसां परी ह्या सर्गीच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आमी भावार्थान देखला, आफुडला आनी मोगान वेंगयला. येदें व्हड भाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ताच्या कोश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमचीं मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताचे आज्ञे प्रमाणें साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज पास्कांच्या काळाचो तिसरो आयतार. तिसऱ्या सातोळ्यान आमी भितर सरल्या. गेल्ल्या आयताराक तुमचें दान जालें 9,110 रुपया. आमचे फिरगोजीन आमचीं ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं जेजूक कुमन्यावाच्या रुपान पयली फावटी घेवंक तयारी करतात. मायाचे 2 तारखेर आमचो कुमन्याव जातलो. ह्या भुरग्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया तांचेर आनी तांच्या घोराब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ही तयारी तांची बरी जावं. कोवीड केसीस वाडत आसात हाची मातशें चोत्राय धरची. परतून सांगपाची गरज ना तरी पूण सांगता. मिसाक जेन्ना आमी येवपाक सोदतात तेन्ना नांव दिवपाक गरजेचें. नांवां दिवचीं आनी येवचीं. जीं कोण नांवां दिनात आनी येवचें न्हय. आनीक मिसाक येता तेन्ना सगळी काळजी घेवची. तुमी एकामेकाक तशेंच आपणाच्याच जिवाक खत्र्यान घालिना जावं. बरे भाशेन येवया, सॅनिटायज करुया, मेनटेन करुया डिस्टन्स आनी हेर दुसरे SOPs जे आसात ते बरे भाशेन मेनटेन करुया. मिसान भाग घेवया आनीक एकामेकाकूय आदार करुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरान जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आतां जेन्ना सगळें सुरू जाल्लें आसा बडे थोड्यांनी परतून आपलें मागणें करपाचें बंद केल्लें आसा. वेळ मेळना आतां आदले भाशेन. पॅन्डेमीक आसलो, लॉकडावन आसलो तेन्ना आमकां जाय तो वेळ मेळटालो मागणें करूंक. आतां घडये परतून उणें जालां कित्याक सगळें चालू जाल्लें आसा. मागणें सदांच थिरायेन कर म्हूण सांगलां तें मतीन दवरुया. बंद केलां ताणें परतून चालू करचें आनी जीं कोण मागणें करतात एकामेका पासत आमी मागचें. आमच्या गांवांत आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसा. आमची शेतां आतां नव्यान परतून रेस्टोर करपाक एक ल्हानशें पावल मारलेलें आसा तांणी. आनी हे बाबतीन एक इनिशिएटीव सुरू जाता आनी तो म्हणल्यार एक धाकटोसो स्टोर तांचो उक्तो जाता CYFCचो. तातूंत ऑर्गेनीक प्रोडक्ट सगळे आमकां मेळटले. एक नवी वस्त तातूंत तुमचो जो किचन वेस्ट आसा बडे भायर उडोवपाक तुमकां सुवात ना, वयर भायर उडयत जाल्यार सगळें कुसता, घाण पडटा. जीं कोण फ्लॅटांनी रावता बो करून काडटात, पोतयेन घालून हूंय उडयतात. हें जायना जावपाक एक आदार कसो आमकां एक इनिशिएटीव तांणी दवरलेलो आसा. तुमचो किचन वेस्ट जो आसा तो तुमी हाडून तांकां दिवपाचो. तांचो स्टोर जो आसतलो फुडल्या सुमानाक म्हणल्यार आमकां हाची म्हायती सारकी मेळटली जाल्यार हो तांचो इनिशिएटीव एक बरोसो. एक वाटेन आमकां हेल्दी फूड्स दिवपाक जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो जो कचरो जो आसा बो करून आमचो वेट वेस्ट आसा तो आमी बरे भाशेन हँडल करपाक आमकां आदार दिवंक. तुमी काडून तो तांचे लागीं हाडीत जाल्यार ते हँडल करतले. तेंच ही भाजी रोवपाक वापरतले आनीक बरें ऑर्गेनीक फूड्स आमकां मेळटले. ह्या तांच्या इनिशिएटिवाक
तुमी सगल्यांनी आदार दिवचो, पाठिंबो दिवचो म्हूण आमची विनंती. तशेंच वास्को शारांत गोवा फर्स्ट म्हणलेलो एक NGO आसा जे स्ट्रे कॅटल आहा, स्ट्रे डॉग्स आसात वो स्ट्रे एनिमल्स आसात तांचे पासत तांकां जाग्यार घालून आमची सुरक्षा सांबाळूंक एक ल्हानसो प्रयत्न करूंक सोदतात. तांकांय तुमी तुमचो पाठिंबो आनी तुमचो आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. आमचे फिरगोजीचो वावर जो आसा ताचे विशीं जो वावर चल्लेलो आसा, ताचो देस्पेस जाल्लो आसा, नोटीस बोर्डार मारलेलो आसा, तुमी तो पळोवचो आनी तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान तुमची देणगी दिवं येता. सगळीं आमी उबी रावया. मिस जाल्या उपरांत इगोर्जेन बावतिजमाची रीत जातली, तशेंच आमच्या तरणाट्यांची पॅरिश युथाची जमात जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवीधार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो, डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो, डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगल्यांक दुयेंत करून उडयतलो. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो, डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. धाडाय रे ईमेल धाडाय रे, बिजोड कित्याक जाताय रे ईमेल धाडाय रे.